वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसा तुम्ही? टाइम झाला 8 झाले रातचे. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. शिवनाथ की सप्ता हांगासर की सप्ता रिमोट सप्ता दवरता हांगा थंय खंय खंय दवरता मागीर सोंपतलेच न्ही. आता मेवळे पयलीं सगळें हाय म्हण हाय. सो सोदता दवरता ताका खंय दवरता याद उरना मागीर सोदपाचें. ओके 8 जाली. सकाळच्यान काय अशें व्लॉग करूं ना. सो म्हटलें आयज करुया. म्हाका एक माझ्या यूट्यूब फॅमिलीन एक रेसिपी शेअर कर म्हटलं. सो आयज करुया म्हटलें. म्हाका आतां याद नासलेलें तेन्ना म्हाका ताणें कमेंट केलें न्ही तें नांव खावंकच दिसलें म्हणलें करुया म्हटलें. ओके आयज न्ही हांवें एक एमेझॉनचो पार्सल आयला ऑर्डर केल्लें आमी. तें तुमकां हांव दाखयता हांव पयलीं मागीर रेसिपीचेर जंप करुया. सो जेन्ना रितिकाचो बड्डे आसलेलो न्ही तेन्ना आमी हांगा गेल्लीं डेल्फिनोज. थंयसर पळयल्लें हांवें तें एक जार. ओके ज्यूस बीन दवरपाचें एक जार. केन्ना कितें घरांत कितें फंक्शन बी आसलें न्ही ज्यूस बीन घालून दवरपाक एक जार पळयल्लें हांवें डेल्फिनोजान हांवें तें पयल्लें जार. सो डेल्फिनोजान पळयल्लें हांवें एक जाराक न्ही 1500 अशें आसलें ना. 1500 एक जार म्हणजे ग्लासाचें जार 1700 एक. ओके सो म्हाका तें जाय आसलें घेवपाक पण 1700 म्हाका अशें म्हारग दिसलें. मागीर शिवता म्हटलें आसूं पळोवया एमेझॉनार पळोवया म्हटलें. पण एमेझॉनार सपोज ऑर्डर केलें न्ही तुका बड्डे घेवपाक आसलेलें. सो आसूं म्हटलें एमेझॉनार पळोवया थंय कशें कितें आहा तें. मागीर आयलें घरा एमेझॉनार पळयलें हांवें. एमेझॉनार सामकें बरें ऑफर म्हणजे बरें रेट आसा विथ स्टँड अशें एक 300 400 500 रुपया चड आसा. विदावट स्टँड तुका तें मेळटा. सो हांवें विथ स्टँड घेतला कित्याक विथ स्टँडूच बरें मातशें हायट येता मागीर उदीक घालूंक बरें पडटा. सो म्हाका एमेझॉनार पडले दोन ते जार आहा पळय दोन म्हाका पडले 1500 न्ही ना. 1500 दोन मेळ्ळा म्हाका. सो डेल्फिनोजान आसलेले 1700 एक. सो दाखयता तुमकां ऑर्डर केलें हांवें कित्याक केन्ना कितें घरान कितें फंक्शन बी आसलें बड्डे बी आसलें न्ही बरें पडटा. ओके सो अशें कितें उदक नाल्यार ज्यूस बी घालून दवरपाक. सो दाखयता तुमकां बॉक्स भायर आसा आयज वयर आसा. एक मिनट दाखयता तुमकां. सो हें पळयात बिवरेज डिस्पेन्सर म्हणटा ताका. ओके सो दोन मेळ्ळा म्हाका 1500 आनी विथ स्टँड आसा. सो तुमी कितें आनी हांगासर तुमी बरोवं शकता कितें तुमी ज्यूस घातल्या भितर. हांगा बरयला पळय ग्रेप फ्रूट हांगा लेमन. ओके आमी सद्या उदक घालून दवरला. सो हें पळयात हांगासर न्ही तुमी हांगा चॉकान न्ही बरोवं शकता म्हणजे कितें आसा भितर ज्यूस कसलें ज्यूस अशें न्ही बरोवं शकता. आनी हें न्ही केन्ना बड्डे कितें घरान कितें फंक्शन बी आसलें हितून घालून दवरलें न्ही आनी हांगासर ग्लास दवरपाचे कप म्हणजे प्लास्टीक कप बी आनी जाय तेन्ना काडून घेवपाचें. आनी सामकें बरें येयला ग्लास आहा काचेचें प्लास्टीक न्हू हें ग्लास हें. सो म्हाका 1500 दोन मेवळे. सो हें बरें न्ही ना बरें जालें हांवें तें बी घेवंक ना तें. सो अशें आसा हें पळय कितें ज्यूस बीन करून घालून दवर. आतां तुमी म्हणटा हें कितें हांगा कितें दवरला हेज्या फाटल्यान स्टोरी आहा सांगता तुमकां मातशें बसून येता. आमच्या घरान आसा न्ही आमचो शिवनाथ तान बीन लागलें न्ही ताका हांगच्यान किचनान थंय वचपाक उदीक पिवपाक ताका त्रास जाता मातशें. ताका लागून हांवें ऑर्डर केलें तें हांगा दवरलें. सकाळीं हांवें भरून दवरलेलें तें आतां पळय अर्द जालें उदीक. आसूं थंय बसल्या कारणान तरी हांव शिवनाथाची प्लेस हें जेन्ना तो कामांतल्यान येता न्ही तो हांगाच बसता. हें तेजी प्लेस कळ्ळें. हात पांय धुलो आनी हांगाच बसता मोबायल घेवन. मागीर ताका कितलें ताण लागू आनी कितें जावं कितें जाल्यार धांवतलो बाथरुमान पूण उदीक मात पिवंक वयचो ना. सो तें उदीक भरून न्ही अशें दवरलें न्ही तो काडून काडून पितलो. आतां हो आयलो पिवपाक. दाखयता अशें घेवपाचें आनी पिवपाचें कितें रसना बिसना करून गरमेन बरें पडटा. पुरो बंद बॅन करनाका. सो अशें बरें पडलें म्हाका. इफ तुमकां कोणाक जाय बीन न्ही म्हाका कमेंट करा हांव तुमकां लिंकूय शेअर करता. कळ्ळें न्ही. तुमकां एक जाल्यार एकूय मेळटा. एक म्हारग पडटा. एक म्हारग पडटा. हय खरेंच आं एक म्हारग पडटा. दोन घेयात आनी विथ स्टँड घेयात. विदावट स्टँड घेनाका मागीर तुमकां तें उदीक काडपाक जावचें ना. सो आतां म्हटलें मम्मीक मे पर्यंत पावस पडसर तें थंयच आसूं न्ही म्हटलें उदीक भरून दवरपाचें घेवन पिवपाचें खंय ना. आनी केन्ना घरान कितें फंक्शन बी आसलें न्ही अशें ज्यूस बीन करून दवरपाचें काडून घेवपाचें. सो म्हाका एक खूब जाय आसलेलें केन्ना घेता हो पळय पीत बसता. म्हाका हें न्ही जाय आसलेलें हांव खरेंच आं. सो फायनली आयलें. जे कितें जाय पळय वस्तू ते हाडूंकूच जाय अशें दिसता म्हाका न्ही शिवनाथ. हय वेस्ट कांय ना. अशें कॅर घेवन कित्याक ग्लास ते कॅर घेवन ताका वॉश करूंक जाय बरें. ते ग्लास न्ही ते ताका लागून. सो हें पळय बरें आहा जालें. हाय काय तुम्हारे खूप जालां
ओके म्हणटा भशेन ना लिंबू सरबत करून दवरतले सकाळच्यान लिंबू सरबत पीत बसतलो आता फंक्शन आसता लिंबू सरबत किंवा रसना बिसना करून दवरपाचें ओके तुमकां हांव लिंक दिता प्लीज तुमी जाल्यार ऑर्डर करून दवरात केन्ना फंक्शन घराडे बर्थडे पार्टीक बी यूज जातलें ओके चला सो आयज हांव करता म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीन म्हाका कमेंट केलेले शेअर कर म्हणून समृद्धी नाव आसा समृद्धी तेणें म्हाका सांगलेलें झुणका भाकरी शेअर कर म्हणून आता खूप जाणां हें खबर उरचें ना झुणका म्हणजे कितें तें आनी हें जे डीश आहा पळय हें महाराष्ट्रीयन डीश आसा ओके चडशी ते म्हणजे मराठी लोक बीन आसता पळय तेमी हें चड करतात पण हें खूब बरें लागता झुणका आनी पिठलं हे दोन बेसनाचेच करतात पण मातशें डिफरंट आसता झुणका न्ही मातशें ड्राय आसता आनी कितें हें पिठलं मातशें पातळ आसता म्हणजे पातळ कशें सो म्हाका सांगलें की झुणका कर म्हणून खूप इजी खूप सिंपल जेन्ना केन्ना घरान भाजी बीन आसता पळय तुमी हे करू शकता झुणका आनी झुणका वांगडा भाकरी कंपल्सरी अशें ना पण तांदळाची भाकरी नाजाल्यार ज्वारीची रोटी बी आसता पळय नाजाल्यार चपाती वांगडाय तुमी करून खावं शकता अशें व्हडलेशें कांयच ना कळ्ळें न्ही सो आयज न्ही आमगे करता तांदळाची भाकरी तेज्या वांगडा हांव करता झुणका नेक्स्ट टायम तुमकां हांव दाखयता पिठलं कांयच व्हडलेशें इन्ग्रेडियंट ना इजी आसा आनी खावंक न्ही खूब बरें लागता ओके सो पयलीं आमी तांदळाची भाकरी करया कित्याक झुणका रोखडे जाता तांदळाची भाकरी आमची करपाक टायम लागतलो ताका लागून म्हटलें भाकरी करून दवरया मागीर आमी झुणका करया आनी म्हाका ती खूब आवडटा झुणका ओके सो स्टार्ट न्ही ही लागली बडबड करपाक पयलीं हाय म्हण सगळ्या मागीर तुजी रेसिपी सांग सांग हाय सो आतां आमी करता तांदळाची भाकरी ऑलरेडी हांवें शेअर केला पण आयज हांव तुमकां परत शेअर करता हां सांग कर 2 कप पीठ घेता सो मम्मी म्हणटा 2 कप घेता तांदळाचें पीठ आणि 4 कप उदक घालता हां सो पयलीं उदीक घालता न्ही सो पयलीं हां पयलीं उदीक न्ही आमकां गरम करून घेवंक जाय कितले घेता 1 2 3 4 कप 3 जाले आनी 4 कप तो उदकाक न्ही आतां बरेंशें गरम करून म्हणजे बरें खतखतो हाडून घेवंक जाय गरम करून घेवंक जाय सो हें दवर ओके मीठ घालता घाल ओके सो आतां हें दवरता गॅसीर सो उदकाक न्ही बरें खतखतो येवंक जाय ओके सेम ज्वारीची बी रोटी अशेंच करूंक जाय हय मम्मी म्हणटा नाशण्याचे ज्वारीचे सेम अशेंच खंय उदक गरम करून मागीर ते पीठ घालपाचें नाशण्याचे नाजाल्यार ज्वारीचे नाजाल्यार तांदळाचें पीठ सो आमगे तांदळाचें पीठ खूब आसलें म्हणून तांदळाच्या पिठाचें करया म्हणटा ज्वारी बी ना आमगे ओके उदकाक न्ही आतां बरें बॉयल हाडया सो हांगासर पळयात उदकाक न्ही बरें खतखतो आयिल्ले आसा सो आतां घालता कितले गे 2 कप घातला 2 कप न्ही हय 2 कपाक न्ही 4 कप उदक ओके आतां घालता 2 कप तांदळाचें पीठ आनी घालतना न्ही अशें वांगडाच घालूंक जायना घालता घालता अशें मिक्स करत रावंक जाय सो हें पळयात सो 2 कप तांदळाचें पीठ आयदन खाली जालें आयदन नासता हेचर सो बरें ताका मिक्स करून घेयात फ्लेम आपण मातशें लो दवरात बरें कंटिन्युअस ताका न्ही मिक्स करत रावात म्हाज्या कडेन जमना भाकरी करपाक खावपाक जमता करपाक म्हटल्यार सारकें जायना तें बरें मिक्स करूंक जाय बरें ताका उदीक सोक जालें न्ही मागीर गॅस बंद करपाचें न्ही गे सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा उदक बीन कांय ना बरें सूक जाला सो हें पळयात जाल्लें आसा आतां हें खूब गरम आसा मातशें थंड जावंक जाय चड थंड जावंक जायना मातशें गरम आसतना ताका न्ही बरें हातीन काडून घेवंक जाय सद्या जस्ट 1-2 मिनटां हात दवरता गॅस बंद केल्ले आसा थंड जावं न्ही आनी आयज आसा ह्युमन्स डे तुमकां सगळ्यांक म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जे लेडीज म्हाजे विडियोज पळयता ताका सगळ्यांक विश करता हॅपी ह्युमन्स डे लास्ट इयर हांवें सेलिब्रेशन केल्लें घरान पण दिस टायम म्हाका कांय जायना करपाक मम्मीची आणि आईची नमस्ते कितें दिलें तुमी आमकां गिफ्ट बी कितें दिला बस Happy Human's Day to you. Happy Human's Day to you, Mother Ai. Happy Human's Day to you. थँक्यू हेतूनच पोट भरलें आयज वुमन्स डे वो हांगा ताळयो मारता वो हांगा ताळयो मारता वुमन्स डे कांयच ना लास्ट इयर हांवें बरें सेलिब्रेशन केल्लें हांगा पळय तू चड्डी वर कर रे लास्ट इयर हांवें घरान सेलिब्रेशन केल्लेलें शिव म्हणटालो म्हाका दिस टायम कितें कर सेलिब्रेशन हांवें म्हणटा म्हाज्या जायत ना कांयच खरें सांगता तुमकां हांव करपाचें 4 बायलांक हाडून घरात करपाचें
सकाळी उठता क्लिनिंग करता म्हटल्याने असं जीव वयता सारखं सांगू तुमकां ते बसून कर जीव वयता सारखें काम करपाक जायना आता म्हणजे खूप टायर्ड अशी फील जाता. शिवता म्हटलं दिसतं काय करना पण शिवता कितें तरी आमकां सरप्रायज दिवन आसलें न्ही काय ना आता हांगा बसून ताळ्यो मारता हॅपी वुमन्स डे हो सिंग करता आनी बाबू ताळ्यो मारता कितें शिवनात तूं आयज कितें दिवं जाय न्ही आमकां सरप्रायज बी चल आता हांव दिता तुका सरप्रायज झुणका आनी भाकरी आसूं काय नाका ओके. सो मातशें थंड जावन न्ही तें हेजे हांव स्टडीज घेतालें आयज ताका हॉलिडे आसलेलें स्कूल नासलेलें आनी खूब प्रोजेक्ट दिला ते प्रोजेक्ट हांव फाल्यां करतलें कित्याक फाल्यां संडे न्ही मंडे ताका सबमीट करूंक जाय ना. आतां स्टडीज करूंक बसलेलो उठलो आनी आयलो कार्ड करपाक कितें शिवना ताळी मारून तुवें आमकां हें केलें न्ही वुमन्स डे कांयच दिवना तुवें म्हाका तूं कितें पार्टी तुवें दिवंक जाय न्ही आमकां पार्टी आमकां खंय तरी म्हाका आनी मम्मी खंय तरी धाडून आसलें खंय तरी भोंवपाक बी आमकां दोगांकूय आसूं शेनवार आसूं आमी वॅज खावपाचें हांव वॅज खावपाचें म्हाका नॉन वॅज खावपाक रुच येना आसूं आतां कळ्ळें तुजें नेक्स्ट टायम सगळें नेक्स्ट टायमूच तें आतां कांय ना अरे तुवें मातशें बेगिना कर आं कार्ड करता खंय स्टडीज करूंक जाय कर बेगिना हांकां स्टडीज म्हटल्यार वाज जाता. सो मम्मीन तें न्ही एक ताटार काडून घेतला आनी गरम आहा तें गरम आसतना ताका हातीन बरें मिक्स करूंक जाय. हें पळयात ताटार काडून घेतला आतां हें आहा गरम आहा हें खूब गरम आसा आनी मम्मी म्हणटा गरम आसतना तें कालोवंक जाय खंय आनी हातीर न्ही चटके बसता म्हणजे गरम लागता न्ही हातीर उदकान हात बडोवपाचे आनी ताका मिक्स करपाचें तें पळयात थंड जावन ताका धरप ना मागीर तूं जाजू ना भाकरी. सो उदक घेतला हांगासर उदका हात घालता ती आनी कालोवन घेता. सो बरें हें न्ही आमकां कालोवन घेवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा डव रेडी ओके. हाती उदीक लावन लावन न्ही ताका कालोवन घेवपाचें तो अशें बरें ताका न्ही कालोवन घेवंक जाय. डव रेडी जाल्लो आसा जालें न्ही. सो रिचिकान कार्ड केला केक बरो व्हडलो काडला मरे हॅपी वुमन्स डे खंय मॉम ओके आईक करता घे घे व्हरून दवर बरें केला ओके आई केक करता खंय कार्ड. सो हें पळयात मम्मीन न्ही एक करून घेतला. सो अशें आमकां डव घेवंक जाय तांदळाचें पीठ लावंक जाय हातीन ती पयलीं न्ही अशें हें करता म्हणजे ताका स्मॅश करता हातीन पयलीं मागीर ती लाटणीन न्ही लाटून घेता आं आनी थोडे न्ही अशें हातीन थापतात ते आमकां जमना तें अशें बरें हातीन थापतात न्ही ते बरें पातळ जाता जायना न्ही गे. मम्मीन ट्राय केलें पण जायत ना ती न्ही स्टार्टींग न्ही अशी हातीन बेश्टी अशी करता अशी अशी करता थापतात बीन ते जायना आमच्या कडेन आसूं गे आमकां सवय ना. दीस इज परफेक्ट हें परफेक्ट आहे पळय लाटणीन बरें जाता. सो आसूं गे पयलीं हातीन मातशें हें करून घेयात म्हणजे ताका स्मॅश करात सायडीन मागीर लाटणी घेवन ताका लाटूंक काडात. सो हें पळय अशें सो बरें जाता तशें काय वायट ना. सो रितिकान कार्ड केला आसूं रितिकान कितें केलें म्हाका आनी मम्मीक आईक शिवान कांयच करूं ना शिवान बसून तें मॅच पळयता बरें केला. आई मोठी आनी केक बारीकशें काडला बलून काडला हॅपी वुमन्स डे सुनंदा खंय घे ऐकता तुवें कांयच दिवं ना तूं चेड्यान तरी कार्ड तरी केलें तूं बस आनी तें मॅच पळय. मम्मीक सायजीन केक मोठे केला की आमी 2 जिवाचे न्ही कितें हाडलें तुवें हें उदीक पिवपाचें दिसता वुमन्स डेयाक अरे देवा तेंच म्हणटा हांव पिवया ते पळय अर्द जार खाली जालें सुद्दां. सो फ्राय करता आमी कांय न्ही बरें तापोवंक जाय आमच्या गॅसीचे प्रॉब्लेम जाला हांगासर ओके. शिव पळय थंय हांगा व्हिडिओ दाखय शिव ते मॅच पळयता. सो बरें भाजून घेवंक जाय तुमकां जाय जाल्यार वयर अशें उदक मारलें जाता पण मम्मी म्हणटा गरज ना न्ही गे हय पण तवा मात बरें गरम जावंक जाय आनी बरें ताका फ्राय करून घेता. सो हांवें न्ही टर्न केला आनी टर्न करून न्ही सायड आसता पळय ताका बरें अशें प्रेस करात सायड न्ही बरें कूक जावंक जाय. पळय बरें फुल्लेलें आसा की सायड न्ही अशें ताका प्रेस करात हे बरें फुलता तें जालें न्ही गे. सो जाल्लें आसा आनी पयर हांवें म्हापशांतल्यान एक बरें अशें बुट्टी हाडला बुट्टेन घालता. आतां नेक्स्ट तुमी घालतले न्ही हांगा भाकरी नेक्स्ट तुमी आतां भाकरी घालतले न्ही मातशें अशें न्ही
पिठे पडलेले असतात ते मातशे असे काढून उडयात, असे काढात आणि मागीर दुसरे भाकरी घालपाचे. ओके. सो कितें बसून करता काय तुपती? केन्ना रेडी करता? भूक लागला मी तुपती. तुमका सगळ्या बसला काय भूक लागता? पण बसला पळय हांगा. हांव बसून करता, पाय दुखपा लागले. जालें? बरें रूच लागता आमकां. मम्मी ते घामान बुडली, पण आयज मम्मी घाम येवंक ना. कित्याक आयज आमी AC लावन दवरला, सगळे रूम पॅक केला. हांवें म्हटलें चपाती आनी भाकरी बी करपाक न्ही खूब हें जाता, म्हणजे घामान बुडटा. सो ऑलमोस्ट जाला, थोडो उरला. जायना उबे रावन करपाक. कितें? तो करता. आपण आता खंय हातीन बी चटके लावून घे नाका. चल तू मागीर खावपाक यो तूं फक्त. तेका उलटे करता म्हणटा कर. काढून घे, काढून घाल अजून. घाला तू घाल. बऱ्या हांगासर बुट्टीन बसला भाकरी. अशी घालूंक जाय भाकरी. अशें घालूंक जाय. ओके. तू घाल. नाका मोडटालें तें तर हांव करता. तो हांगासर पळयात तांदळाची भाकरी रेडी आसा आनी थोडेशे न्ही म्हाका असं 3च चपाती केला. मग बरें चपाती करता हांव. चपाती वांगडा खावन पळोवया हांव. हालीं जस्ट 3च केला आनी भाकरी जाल्ली आसा. सो आतां न्ही हांव झुणका करता. म्हणजे भूक लागला सारकें. ओके. सो कायल दवरला हांवें तुमकां क्विक न्ही झुणका रेसिपी शेअर करता. कढाई दवरला हांवें. आतां तूं घालता एक 2-3 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. आतां घालता हांव 1/4 टीस्पून हिंग घालता. सो आतां घालता हांव एक अर्दो चमचो हांव घालता जिरा. 1/2 टीस्पून घालता हांव सांसवां. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता. सो आतां घालता हांव लसूण. लसूण न्ही मातशें क्रश करून घेतला. आतां मातशें न्ही आमकां लसूण न्ही एक लायट ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. तुम्ही हांगा पळोवंक शकता लसूण न्ही लायट ब्रावन जाल्ले आसा. सो आतां घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 व्हडले सायज कांदे न्ही चॉप करून घेतला ते घालता. सो कांदे न्ही आतां आमकां 1-2 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय. सो ह्या पळयात कांदो न्ही हांवें 1-2 मिनटांनी हांगा फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता हांव हळदीचो पिठो. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो बरें हें पयलीं मिक्स करून घेवया. सो बरें हें मिक्स करून जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव 2 धाकटो चमचो रेड चिली पावडर. हें न्ही घरा केला, जस्ट स्पायसी ना हें. ओके. बरें मिक्स करून घ्या. सो चिली पावडर घालून न्ही बरें मिक्स करून घेतला हांवें. आतां मम्मी आपयला हांवें. आतां हांव घालता बेसन. सो पयलीं न्ही हांव 1 कप बेसन घालता. मिक्स करत राव आनी बेसन घालून अशें मिक्स करूंक जाय. पयलीं हांव 1 कप घेतला बेसन. सो आनी आमकां जाय पडटलें बरें ताका मिक्स करून घे. सो आनीक घालता हांव. सो आनीक न्ही हांवें हांगासर आनी 1 कप घेतला. 2 कप घेतला कित्याक म्हाजे कांदे न्ही हांगा चड आहा न्ही ताका लागून. पुरो न्ही गे? हय पुरो. ओके. सो बरें हेका पयलीं मिक्स करून घेता. काय उदक बी ऍड करप ना. पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी एकदम ड्राय जाल्लें आसा. सो आतां घालपाचें उदक. उदक न्ही हांगासर घालता 1 कप. बरें मिक्स करून घेयात. सो 1 कपच उदीक घातला हांवें आनी उदकाची गरज ना. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात ड्राय जाल्लें आसा. आतां जस्ट न्ही हातीन अशें उदक ताका स्प्रिंकल करात. चड ना बेश्टें ताका हातीन अशें उदक स्प्रिंकल करात आनी लो फ्लेम आपण लो दवरात आनी धांपण न्ही आमकां एक 10 मिनटांनी कूक करून घेवंक जाय. ओके. हेज्या वयर न्ही हांव जस्ट थोडेंशें उदक घालता कित्याक सकयल आमी उदक बीन कांय ना न्ही तें मागीर कितें जातलें खबर आहा चिकटतलें. जस्ट थोडेंशें उदक घालात हेज्या वयर आनी जस्ट 10 मिनटां आमकां हें कूक करूंक जाय. सो ओके 10 मिनटां जाल्लीं आसा. उदक घातला. सो जेन्नाय तुमी झुणका करता न्ही नॉनस्टीक कढाई बीन करात कित्याक तें सकयल लागता न्ही तें. ओके 10 मिनटां जाल्लीं आसा. कित्याक 10 मिनटां आमी कूक केलें खबर आहा बेसन न्ही कच्चें लागता न्ही तें ताका लागून मातशें 10 मिनटां कूक करूंक जाय. ओके. आनी फायनल घालता कोथमीर. कोथमीर मात भरपूर घालूंक जाय. कोथमीर घालतना कंजूसी करनाकात. कोथमीर मातशी चड घालात खावंक बरें लागता. ओके. बरें ताका मिक्स करता हांव. मातशें कढाई मातशें तुमी नॉनस्टीक घेयात. ओके.
चिकटान येते ताका लागून. सो हांगासर झुणका रेडी. आता आम्ही करता अटॅक. केन्ना खाता काय जाणा म्हाका. ओके चला. बय मम्मी वे करा कितें चक्का 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 न्ही झुमका बरें एक फोटोशूट काढले. फोटोशूट मेन न्ही ताका लागून बसलो आमी आनी तरी तुका खूब आवडलें. हांवें झुमका खंय तो खूब तेंपांनी केला हांवें. थँक्स टू समृद्धी तुवें याद केलें म्हणून रेसिपी केलें हांवें. एका डबा फोन येता मागीर उलय खावून घे ह्यान कॉल केला. सो हांगासर बसला झुमका खावपाक. अरे तूं सांग रे कशें आहा तें. टेस्ट करता ऑलरेडी खाल्लें आनी म्हाका सांगलें तुवें बरें आराम म्हणून. आई मुद्दाम तुम्ही ट्राय करता खूब बरें. हां बरें आहा टेस्टी जाला. हय बरें. झुणका झुमका 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 झुणका गिरा रे झुमका गे झुमका रोटी जस्ट थोडेशे चपाती केल्ले. बरें गे. हय बरें आराम. सो खाता आमी खाऊन की ऑलरेडी आमगे करता अशें काय व्हडलेशें तुका टेस्ट करून सांगपाची गरज ना. आमगे आसता तो खूब तेंपांनी केलाय. तो कोणें करूंक ना बीन न्ही करून खाऊन पळयात. आनी तेज्या वांगडा कितें आसूंक जाय खबर आहा. कांदो तरी आसूंकूच जाय. आनी कितें हेका चिली फक्त फोटोशूटाकूच तो कित्याक खूब स्पायसी आहा ते. अशें चिली आनी भाकरी आनी हें खातात न्ही गे. हय तूं खाता ती खात्या मागीर म्हाका खबर ना. बस आता जाल तुवें झुणका आता. ओके चला जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयला व्लॉग एंड घेवपाक आनी हांवें ते झुणका केल्ले पळय तितून हांवें एड केला चिली पावडर. इफ तुमकां चिली पावडर घालपाक नाका जाल्यार कांदा लसूण मसाला मेळटा. हांव घालता हांगा पिक्चर फोटो. कांदा लसूण मसाला म्हणून एक पॅकेट मेळटा ते तुमी 1-2 चमचो घालपाचे. इफ तुमी ते घालता जाल्यार चिली पावडर घालनाकात. हळदी पावडर घालात आनी कांदा लसूण मसाला 1-2 चमचो घालात. 2 चमचो घालात. तितून न्ही टेस्ट बरो येता. आमगे ना म्हणून हांवें फक्त चिली पावडर घातला. पण विथ चिली पावडर सुद्दां बरो येता खावपाक. ओके ट्राय करा तुमी केन्ना करूंक ना बीन जाल्यार ट्राय करा. जेन्ना केन्ना भाजी बीन आनी हे तुमी करून खावं शकता. ओके थोडेशें नांव रीड करता. नांव आसा एकता नाईक, कल्पना खांडोलकर, शीतल नाईक, इदा नोरोना, विजेता नाईक, मनीषा, रोशेल डिकोस्टा, वेंडी फर्नांडीस, नीना नाईक आनी श्रुतिका कवलेकर. ओके सो आयचो व्लॉग कशें आसलेले प्लीज कमेंट करात. काय व्हडलेशें ना आतां जस्ट तुमकां ही रेसिपी शेअर केला. ओके सो व्हिडिओ कसो आसलो कमेंट करा. आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. यो रे इथे नखरे. Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe my channel. झुणका खाऊन खंय वयता. झुणका खाऊन गेलो परेड करपाक. आवाज ना आज झुणका गळ्यान पडला. आवाजच ना. टीव्हीर मॅच लाय टीव्हीर आमकां काय सिरियल पळोवंक दिना. मॅच लायला ते बायलांचे कितें लेडीज मॅच वुमन्स कितें तेंचे मॅच लावन दवरला. आमकां आयज कांयच पळोवंक दिवंक ना. मोबायलूय पळयता टीव्ही पळयता. 4 दोळे आहा शिवनाताक. बाय म्हण. चला बाय.